नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंयकारांनी भायल्यांक चलोवपाक दिवची न्हय सोऱ्याची दुकानां, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आवाहन। गोंयच्या आनीक 4 वस्तूंक मेळ्ळे GI मानांकन। गोवन बेबिंका, मानकुराद आंबो, सातशिरो भेंडो आनी आक्षेच्या वांयग्यांचो आस्पाव। कोंकणींतल्यान केन्ना येतले राजपत्र, आमदार विजयाचो मुखेलमंत्र्याक प्रश्न। कामां अर्दकुटी सोडपी कॉन्ट्रॅक्टराक करात ब्लॅकलिस्ट, बाणावलेचो आमदार वेंझीची विधानसभेत मागणी। राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या तांत्रीक समितीची फेररचणूक, रंगा राजूच्या जाग्यार साधना बांदेकराची नियुक्ती। आणि मंगळसूत्र फारोवपाच्या केशींतल्यान मुख्य सूत्रधाराक अटक, दिवचल पुलिशेची कारवाय आनी तिगांचो सोद सुरू। आणि आता खबरो विस्तारात। बुधवारा सभाघरात सोऱ्याचेर घोस्त काडलो। अबकारी महसुलात घट, मोपा येवपी सोऱ्याच्यो गाडयो, भायले लोक रात मेरेन उक्ते दवरपी सोऱ्याची दुकानां, विंगड प्रकारचो तशेंच डुप्लिकेट सोरो हाचेर विधानसभेत विरोधकांनी सरकाराक जाप विचारली। कोणेय अबकारी परवानो बिगर गोंयकारांक हस्तांतरीत केला वा भायल्या लोकांक किरकोळ सोऱ्याची दुकानां चलोवंक दिल्यात काय ना हें पळोवपाक जाय। ह्या विशीं सर्वेक्षण करपाक सरकार तयार आसा अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें। Another corrective action was the formation of audit cell which were missing as per CAG dated 7 December 2022, 8 May 2023, 23 June 2023. What are the reports of audit cell and internal audit cell appointed and how much progress they have made? स्पीकर सर, इंटरनल ऑडिट सेल आम्ही अपॉइंट केला। इंटरनल ऑडिट सेलान जितक्यो क्वेरीज काडल्या त्यो आमी क्लॅरिफाय केल्ल्यो आसा कॅग रिपोर्टा प्रमाणे। आनी ताजो स्पेसिफिकली जर आसत म्हणजे खंयच्या हेजेर तो हे करपाक सोदता ता तेणें सांगचें, कारण ऑडिट सेल केल्या उपरांत आमी एनफोर्समेंट केला। इवन दो म्हणजे दोज वर द नॉट पेड तेंच्या कडल्यान आमी पेड करूनय घेतले। हांव म्हणजे फॉर एग्जाम्पल इफ ही सेईंग ऑल टुगेदर देर आर द 9 casinos who had not paid the additional fees. From that 5 जाणांनी पेड केली, 4 जाणांनी डिस्प्यूट रेज केला, पण कोणाकूच आमी एकट्याकूय सोडचे ना। परत एकदा स्पीकर सर सांगता, ईच एंड एवरी तेंच्या कडल्यान आमी जे आसा फीस आनी आमचे बाकीच्यो सगळ्यो चार्जीस जे आसा दॅट वी आर कलेक्टिंग। लिकर स्टोर जे रातचे चलयतात चड करून हे भायले लोक। आज स्पीकर सर, लिकर स्टोर दुसऱ्यांच्या नांवान हे तें करून भायल्यांच्या हातान आयलो। 2 वरां मेरेन सकाळीं लिकर रिटेल आउटलेट चालू आहा, ते धंदो चलयतात। गोंयकार 8 वरांचेर न्हिदपा वता। स्पीकर सर, हांवें आयकलां की वास्कोन फॉर एग्जाम्पल थंय एक टॅक्स आहा, तो एक लायता आपलो टॅक्स आनी तो चलोवंक दिता। म्हाका स्पीकर सर डायरेक्ट मुखेलमंत्र्या कडेन आन्सर जाय की तूं डिपार्टमेंटान असले वायलेटरांचेर तूं एक्शन घेतलो, चड करून हे भायले लोक जे अशे रातचे धंदो चलयता तेंचेर। गिव मी अश्युअर्ड आन्सर। स्पीकर सर, म्हाजो उलट पयलो प्रश्न कितें आसा खबर आहा? ही लायसनां आपली ती म्हणजे आमी कितें म्हणटा ती लायसनां चलोवपाक कोण दिता? आमी दिवंक ना डायरेक्ट लायसनां भायल्यांक। ही गोंयकारांनीच आपली लायसनां काडून भायल्यांक दिल्या। म्हाजो परत म्हणणें आहा, हांवें आतां स्पीकर सर इन्स्पेक्टर आहा न्ही तुजे, इन्स्पेक्टर आहा मरे। स्पीकर सर, आतां लायसन सपोर्ट ए मनशाच्या नांवार आहा, गोंयकार चलयता कोण तरी भायलो, तो मॅनेजर म्हणटा आपूण काम करता। स्पीकर सर, आमी काडचेले कशें? आतां ताका जर वचून विचारल्यार आपूण मॅनेजर म्हणटा, तो लायसन XYZ कोण तरी। तूं म्हाका हें दी, एश्युरन्स दी की तूं सर्वे करता म्हणून। स्पीकर सर, माझी तयारी आसा सर्वे करपाची। डिपार्टमेंटाचे आमच्या सगळ्या तालुक्यांनी इन्स्पेक्टर आसा आणि अशा पद्दतीत इवन दो आमी म्हटलां की तेंच्यांनी लायसन्स आपले ट्रान्सफर करचे न्ही, इवन दो तेंय आमी म्हटलेलें आसा। आनी आमी अशें जर कोण म्हणजे एका उपरांत चलयता ताका आमी हेवी फीसूय लायिल्ली आसा। एका उपरांत तो ऑफिशियली ताका फीस पेड करून रिटेल चलोव येता, नॉट हे
रिटेल चलोवंक सॉरी जायना हे तुझे बार separate. चलयता नॉट Bar separate. हे retail, हे store म्हणटा हांव. नॉट रिटेल बार एंड रेस्टॉरंट चलयता रिटेल न्ही. स्पीकर सर कितें जाता न्हू खुबदां मंत्री म्हणटा की विजयाक सोऱ्याचे खूब खबर आहा म्हणून हे डिटेल्स आसता म्हणून हांव एक सांगूंक सोदता ताका सोरो जाणान घेता म्हणून दर स्पीकर जर सोरो डुप्लिकेट येवपाक लागलो गोंयांत हे भायल्या कडच्यान हें व्हडलें दुयेंस हें तुजेर श्राप पडटलो की बाबा हो सोरो डुप्लिकेट गोंयांत मेळूंक लागलो जाल्यार गोंय गेलें हें तकलेन दवरता. स्पीकर सर हेजेर एकूच सांगता हांव आमी 25 वर्सां रेसिडन्स आसल्या शिवाय लायसन्स दिना त्या खातीर म्हाका दिसता गोंयकारांनीच आपली लायसनां कोणाक तरी दिवची न्ही जेणे करून भायलो कोण जो आहा पळय न्ही वो निदान अशा पद्दतीन तूं म्हणटा तशें चलोवपाक येवचो ना. गोंयचो मानकुराद आंबो तशेंच बेबिंकांक GI टॅग मेळ्ळा. त्याच बरोबर सातशिरो भेंडो आक्षेच्या वांयग्यांकूय GI टॅग मेळ्ळा. चेन्नईतल्या जिओग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रीन हे मानांकन जाहीर केलां. GI निबंधकांनी गोंयांतल्यो ह्यो चारूय वस्तू परीक्षणा उपरांत स्विकारिल्ल्यो. पेटंट डिझायन आनी ट्रेडमार्काचे नियंत्रक जनरल तशेंच GI निबंधक डॉ. उनीत पंडीत फाटल्या डिसेंबरांत गोंयांत आयिल्ले. त्या वेळार तांणी गोंयांत GI मानांकना खातीर सादर केल्ल्या गोंय मानकुराद, आक्षीचे वांयगे, सातशिरेंचे भेणे आनी गोवन बेबिंका ह्या वस्तूंचें परीक्षण केलें. आयची म्हत्वाची घडणूक म्हणल्यार गोंयचो मानकुराद आंबो तशेंच बेबिंकाक GI टॅग मेळ्ळा. तीच बराबर सातशिरांचो भेंडो, आक्षेच्या वांग्याकूय GI टॅग मेळ्ळा. मजगती हाचे पयलीं खोलाची मिरसांग, हरमलची मिरसांग, काजू फेणी, मंडोळी केळी आनी गोवन खाजें ह्या 5 वस्तूक GI टॅग मेळिल्लो. कोंकणी उलय, कोंकणी बरय आनी कोंकणींतल्यान सरकार चलय असो उलो विजय सरदेसायान मुखेलमंत्र्यांक मारून सरकारी राजपत्रां केन्ना कोंकणी भाशेंतल्यान भायर सरतली काय असो प्रश्न केलो. सरकारा कडेन सद्या कोंकणी ट्रान्सलेटर ना. डिजिटल ट्रान्सलेट करून गेलो जाल्यार शब्दांचो घोळ जाता. देखून हो विशय आडखून पडला. राज्य भाशा खात्या वरवीं ट्रान्सलेटरांची भरती चालू आसा अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. पूण हें सुरू केन्ना जातलें हाची नेमकी तारीख दिवपाची मागणी विजय सरदेसायान केली. पूण सरकार कोंकणी खातीर खुबशे उपक्रम आनी कार्यावळी हातांत घेता अशें मुखेलमंत्र्यान सांगून हो विशय काबार केलो. डेट ऑफ लॉन्च ऑफ कोंकणी वर्जन ऑफ गॅझेट केन्ना आसतलें, रोल ताजो ऑफिशियल लँग्वेजीचो आसतलो काय प्रिंटींग एंड स्टेशनरीचो आसतलो, कोणाचो आसतलो तें सांग. स्पीकर सर हातूंत खुबश्यो डिफिकल्टीज आसा. एक म्हणजे आमकां जे सारके ट्रान्सलेटर जे जाय पळय न्ही ते ट्रान्सलेटर अजुनूय बी आमकां मेळना, हांव मान्य करता. स्पीकर सर ताच्या खातीर म्हणजे आमी तो मागीर म्हणजे इट इज एन ऑटो ट्रान्सलेशन जर जायत जाल्यार तितून खूब मोठ्यो मिस्टेकी ज्यो आसा पळय न्ही ऑटो ट्रान्सलेशनान आसा. यू हॅव टू एम्प्लॉय पीपल न्ही. येस कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणींतल्यान सरकार चलय म्हणिल्लें तेन्ना तूं नाशिल्लो ते कोंकणी एज्युकेशनान. स्पीकर सर आसूंक जाय तें कोंकणी उलय, कोंकणी बरय आमच्या ऑफिशियल हितूर गॅझेटान आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरीच्या वतीन आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या. ना तें ऑफिशियल लँग्वेज आसूंक जाय तातूंत. नाल्यार पोर्टफोलियो कितें ताका दी तो पोर्टफोलियो, ताका आनी एक एक्स्ट्रा दी, खूब आहा तो बरो करता काम, ताका जाय आसतलो आनी एक पोर्टफोलियो. स्पीकर सर आनी एक गॅरे पोर्टफोलियो. आमी आमच्या ऑफिशियल लँग्वेजीच्या वतीन हे सगळे ट्रान्सलेटर घेवप सुरवात करता. थंयसर आमी आमच्या त्या डिपार्टमेंटान प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंटान ते घेतल्या. हांगासरल्यानूय आमी स्पीकर सुरवात डेट केन्नाच्यान अशी सुरवात जातलें, केन्नाच्यान सुरवात जातलें. ताणें सांगलां एंड ऑफ फायनान्शियल इयर म्हणून. गॅझेट चालू जालें स्पीकर सर. अरे बाबा आयक रे, हांव मागता ऑडिट. गॅझेट जालें म्हणून सगळें स्वर्ग देंवलें ना. तुवें हो स्टेटमेंट काडला तो मुखेलमंत्र्याक खबर नाशिल्लो, नाल्यार तो नो म्हणून आन्सर दिनासलो. स्पीकर सर हो आतां म्हाका शिकयता, आतां हांवें शिकून आयलां मरे कशें तुमकां धरप तें. स्पीकर सर पॉयंट असो आहा की कोऑर्डिनेशन ना. तूं एक ऑडिट कर बिटवीन डिपार्टमेंट्स. तुवें आतां टायमपास केला, आतां हे टायमपास करूंक ना. टायमपास एक्सिडेंटाचेर बरो केला सर. कोंकणीच्या विरोधान आहा असो दिसता सरकार म्हाका. स्पीकर सर तेका थोड्याशा भासोवपाची संवय जाल्ली आसता. उदळ हांवें म्हटलां तशें आपुणूच स्पीकर सर कितले क्वेश्चन जाले, सब क्वेश्चन गेले प्रश्नाक. स्पीकर सर आमी तेकाच लागून तर कोंकणी विश्व संमेलन आमी गोंयांत ऑर्गनायजूय करता आनी आमचें ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट हे खूब एक्टिवली काम करपाक लागला. कोंकणी अकादमीक आतां आमी नवीन जागेर स्थलांतरीत केला आनी त्या इन फ्युचर कोंकणी म्हणजे भाशा भवन बांदपाची आमची तयारी आसा.
कांय कॉन्ट्रॅक्टदार 10-15 कामां आंगार घेतात, देखून तांकां कामां करपाक कळाव जाता. आपल्याक जाय ती कामां हातान घेवन ती अर्दकुटी करून दवरतात आनी खात्याक ब्लॅकमेल करतात. असल्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करपाची गरज आशिल्ल्याची मागणी आमदार वेन्झी वेगासान केली. I am not taking the name of the contractor this time, but I want to put it on record, speaker sir. Contractor काम घेता, डिपार्टमेंट इतली फास्ट प्रोसेस करता, सगळें करता, पूण कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता, काम करना. 10 कामां 15 कामां आंगार घेता आनी काम करना आनी मागीर डिपार्टमेंटाक ब्लॅकमेल करता. वचोन बारीकशे शेवाड लायता आनी तें काम पेंडींग दवरता आनी मागीर डिपार्टमेंटान कितें केलें जाल्यार ही वील गो टू कोर्ट. सो डिपार्टमेंट इज वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग हार्ड. Contractor is holding us for ransom. I think the department knows whom I'm talking about. I don't want to put his name because I want to give him a chance. I want all these jobs to be cleared, speaker sir, and to find a way if the contractor is not doing continuously, not only in my constituency, in other constituency also, bad reputation. Ek blackout, you have to remove him out. So that is, I think we have to blacklist korpachi garaz ha asli contractor. So I'm not taking his name, but yes, we have to make sure. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या तांत्रीक समितीची सरकारान फेररचणूक केल्या. ह्या समितीचेर आशिल्ले गोंय खेळा प्राधिकरणाचे सुप्रिटेंडंट अभियंते रंगा राजू हांकां काडून तांच्या जाग्याचेर भौशीक बांदकाम खात्याची सुप्रिटेंडंट अभियंते साधना बांदेकर हाची नेमणूक केल्या. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या हाचेर तेची नेमणूक केल्या अशें गोविंद गावडेन सांगलें. नॅशनल गेम्साचें काम ऑलरेडी सुरू आहा न्ही, तेजेर आनी कितें उलोवपाचें आसा. आणि नॅशनल गेम्सा संदर्भात आज वेगळे कमिटीचे अंडर आणि आज आम्ही जवळ आम्ही 17 कमिटीचे परत काडटले. प्रत्येक जो वेन्यूज जे आसात ते फंक्शनल जे एरियाज आसात त्या संदर्भात सगळे कमिटी काडून नॅशनल गेम्साचें काम आता स्पीड ताका मोमेंटम घेवपाक सुरू केलें. नॅशनल गेम्सा खातीर आमी एक गोष्ट केल्लें आसा की जे एक्झिस्टींग इन सर्वीस आसात तांचेर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसात आणि हो डिमांड जो आसा तो आमच्या ओवरऑल जे हाय कवर पावर जी कमिटी जी आशिल्ली अंडर द लिडरशीप ऑफ द गोंयच्यो मुख्यमंत्री तातूंत आमी निर्णय घेतले आशिल्लो की PWDचे, कारण आमचे कडेन SCG कडेन एक 2-3 इंजिनियर आसात, 2 एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसात आणि 2 असिस्टंट इंजिनियर. इट इज नॉट पॉसिबल देम टू हँडल द एंटायर बर्डन आणि म्हणूनच आमी PWDच्यान इंजिनियर्स आमीच मागयलेले आसात. दिवचल पुलिसांनी गुन्यांव फाट्याच्या आधारान भांगराचें मंगळसूत्र जमून व्हरपाच्या प्रकरणांतलो नेसाय कुडतरीचो धाडशी आणि खापो गुन्यांवकार दुबावीत फैजल शहाजन सय्यद हाका अटक केली. दुबाविताक अटक केल्ल्यान उत्तर गोंयांतले मंगळसूत्रां सरपळी जमून व्हरपाचे 5 ते 6 प्रकार वांटोवपाक पुलिसांक आतां येस आयला अशी माहिती पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनान दिली. दुबाविता सयत ह्या प्रकरणात आनीक 3 ते 4 वांगडी आसात आणि तांचो सोद सुरू आसा. आज बिचोली पुलिस स्टेशन के टीम along with क्राइम ब्रांच अंडर द लीडरशिप ऑफ SDPO बिचोलिम सागर एक ड्रडेड क्रिमिनल को अरेस्ट किया है जिसका नाम है फैज़ान सैयद सन ऑफ शाहजहान सैयद, एज 24 ईयर्स. ये बेसिकली कुर्तोरिम गोवा का है. ये स्नैचिंग करने की कोशिश में थे. ही वॉज प्लानिंग टू स्नैच गोल्ड चेन फ्रॉम लेडीज़ ऑन द स्ट्रीट. तो आज बिचोलिम पुलिस के स्टाफ ने इनको पकड़ा है और इसको इंट्रोगेट किया तो पता चला कि ही हैज़ डन स्नैचिंग्स इन अदर एरियाज ऑफ नॉर्थ गोवा, एस्पेशली इन पंजिम, कोलवाले, परनम, and also confessed involvement of crime in Parvarim as well. तो हमने रिकॉर्ड्स चेक किया तो पता चला कि he is a very dreaded criminal. From very young age itself he has entered the domain of crime और इनका involvement है कम से कम 11 cases में he has been involved. And when we caught him, he was planning to commit crime in other parts of North Goa, Kalangut, Parnam and all. So because of the proactive and active policing of Bicholim police station and North Goa, we were able to prevent at least 5-6 snatching incidents in North Goa. So abhi we will be producing him before the court and further legal proceedings will be taken.
नावेलीच्या मिलिटरी कॅम्पात प्रशिक्षण घेतिल्ले अग्निवीर देश सेवे खातीर सज्ज जाल्यात। 1422 अग्निवीरांची बुधवारा पासिंग आउट परेड जाली। देश सेवे खातीर सज्ज जाल्लो हो अग्निवीरांचो पयलो पंगड जावन आसा अशें अधिकारी सांगतात। हम लोग यहाँ पे जो नए लड़के अग्निवीर फर्स्ट बैच के जो यहाँ पे अभी ट्रेनिंग के लिए आए थे, हमने उनको ट्रेनिंग दिया। यहाँ पे 1422 लोगों का यहाँ पे पासिंग आउट परेड हुआ। इसमें हम लोगों को जितने भी अग्निवीर हैं हमारे ड्रिल स्क्वायर में 30-30 करके एक स्क्वाड बनाकर आते हैं और उनको हम ड्रिल स्क्वायर में फौजी तरीके से तेज चलना, दाहिने मुड़ना, बाएं मुड़ना और फौज के तौर तरीके का डिसिप्लिन सिखाते हैं। यहाँ पे अग्निवीर को हमने आपके जस्ट पीछे हमने दिया हुआ है ड्रिल नर्सरी, जिसमें खुद को अपना देखकर पोस्चर एंड अपना बेरिंग को सुधारते हैं। वो आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारी पासिंग आउट परेड हुई है। हमारी मुझे बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडल मिला है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 1400 में से सिलेक्ट हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अग्निवीर में आया हूँ, अग्निवीर स्कीम में आया हूँ। 4 साल के लिए मुझे देश सेवा करने का मौका मिला है। मेरे फैमिली को भी गर्व है मुझ पर कि मैं 4 साल के लिए अपने देश के लिए सेवा दे रहा हूँ। तो 3D में बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग हुआ है, हमारा एडवांस ट्रेनिंग हुआ है। उसमें हमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई है। उसमें हमें बहुत बेहतरीन तरीके से ड्रिल सिखाया गया है। हमारा एडवांस ट्रेनिंग में बहुत कुछ पढ़ाया गया और बहुत कम समय में हमारी बहुत सी चीज़ें कवर की गई है। और ट्रेनिंग के दौरान हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ मिली है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हमें अवेलेबल होता था। ब्रेकफास्ट हमें बहुत बेहतरीन मिलता था और बेहतरीन तरीके से हमारे गेम्स कंडक्ट किए गए। और हर वीकली हमें एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ वगैरह का ये फैसिलिटी सर अवेलेबल थी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में। और BMT में सर हमने BMT किया है एंड देन बहुत बेहतरीन तरीके से फिजिकल्स फिट और स्ट्रेंथ हमारा इम्प्रूव हुआ है। सब चीज़ें हमारी इम्प्रूव हुई सर। भीमराव सकाराम गुरु, ये मेरा लड़का है और ये भर्ती हुआ है अग्निवीर में। इसमें बहुत डिसिप्लिन से मतलब सिखाया जाता है। 60 कंपनी में बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया है। तो आप सबका मैं धन्यवाद करता था। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश हूँ, लड़के ने मेरा नाम कमाया, बहुत अच्छा लग रहा है। पिंक फोर्स हो बायलांचो पोलीस पंगड तांच्या भितून दादले कितें करतात काय विशिष्ट केसी हाताळपा खातीर ही पिंक फोर्स नेमल्या तांकां दादले ड्रायव्हर दिवन ह्या पिंक फोर्साचो हेत पुराय जावचो ना। आता बायला गाडयो चलयतात देखून पिंक फोर्साचे ड्रायव्हर सुद्धा बायला पोलीस आसची अशी मागणी जीत आरोलकरान केली। मुखेलमंत्र्यान हातून लक्ष घालून पोलीस खात्यान हातूंत भितून लक्ष दिवपाक सांगतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां। पिंक फोर्स खरेंच बरें इनोवेटीव की आमच्या गोंया सरकारान हे पिंक फोर्स केला। पूण जेन्ना पिंक फोर्स म्हणटात तेन्ना लेडी स्टाफूच आसूंक जाय। सो लेडी स्टाफ आसतना पिंक फोर्साचे जेंट्स ड्रायव्हर कित्याक? आतां कित्याक लागून सांगता, जेन्ना कितें इन्सिडंट जालो तेन्ना विक्टीम जे तेका गाडयेन व्हरतात तेन्ना लेडी कॉन्स्टेबल्स आसतातूच, पूण थंय जेंट्स ड्रायव्हर आसतात, तेका अनकम्फर्टेबल फील जावंक शकता। दुसरी गोश्ट म्हटल्यार इन फ्युचर एलिगेशन्सूय जावंक शकता इंटर स्टाफा भितर, जेन्ना गाडयेन ते पेट्रोलिंग बीन करता। हे एवॉयड करच्या खातीर म्हाका दिसता तुजे कडेन एम्प्टी सेक्शनूय आहा आनी आमी लेडी ड्रायव्हर रिक्रूट जर करीत जाल्यार हे पिंक फोर्साचे लेडी ड्रायव्हरूय मेळटा, कित्याक आयज सगळी महिला सगळी बायलां गाडयो चलयतात। सो हेचेर मातशें तुमी असे सजेशन्स बरें आसा, वायट ना। हांव म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक सांगता एक्सप्लोर करपा खातीर, काय हरकत ना। इट इज अ गुड सजेशन्स, त्या पद्दतीन आमी करूं शकता। दिवचल साखळे रस्त्या वयल्या कारापूर तिस्क वाठारांत कारीन धपको मारिल्ल्यान एक गाय जखमी जाली। बुधवारा सकाळीं हो अपघात जालो। अपघात करपी गाडयेन मात थंयच्यान फुज्यो काडल्यो, गाडी पसार जाली। अपघाता उपरांत गाय रस्त्याचेरूच तडफडटाली। हे पळोवन रस्त्यान यो वच करपी प्रवाशांनी गोवशाळेक कळयलें। अपघात सुवातेचेर बंपराचे कुडके पडिल्ल्यान ह्या गायीक कारीन धपको मारिल्ल्याचें स्पश्ट जालां। मजगती दिवचल साखळे रस्त्याचेर हेडग्या गोरवांची समस्या वाडल्या। रात दीस ह्या रस्त्याचेर वचत थंय गोरवांचो वावर वाडला। रस्त्यांचेर थपकल मारपी ही गोरवां अपघातांक कारणीभूत जाता। ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी आतां वाहन चालक करपाक लागल्यात।
आज सकाळी कारापूर हांगासर प्रेग्नंट आशिल्ली लायक एक्सिडेंट जालो आनी बरें दिसलें की वाटेर येता वयता आसतनाचे लोक जे आसा ते खूब सेन्सिटीव जाला ह्या गजाली खातीर. जरी कोणी चुकून एक्सिडेंट केला आसत पण तरी गोशाळेक तांच्यांनी इन्फॉर्म केलें आनी गायक गाडयेन घालपा खातीर जवळ जवळ 60-80 जण लोक हांगासर एकठांय आशिल्ले. सो गो सेवेच्या वती गाय वती जो प्रेम लोकां मदीं पळोवपाक मेळटा तो पळोवन बरें दिसता. पण एक्सिडेंट जाल्ले गायेक पळोवपाक बरें दिसना. ताका लागून सगळ्यांक विनंती आसा की गायींची किंवा गोरवांची काळजी घेवन रस्त्यार गाडी चलोवची आनी हे एक्सिडेंट टाळचे. गोशाळेचे उपकारी आसा आमी सगळे जाण, कारण ते अहोरात्र ह्या एक्सिडेंटल गोरवांक खातीर सेवा दिता आनी दर दिसा जवळ जवळ 5 ते 6 कॉल्स अशे एटेंड करतात आनी ह्या इंजर्ड गोरवांची काळजी घेतात. मंगळारा राती जगभरातल्या लोकांनी सुपर मून बऱ्या उमेदीन पळयलो. सुपर मून डे दिसा म्हणजेच काल मंगळारा चंद्र सगळ्यात मोठो दिसतालो. हरशीपेक्षा काल चंद्र 12,000 किलोमीटर चड पृथ्वीच्या लागीं आयिल्लो म्हणून तो 14% मोठो दिसतालो. मंगळारा मध्यान राती उपरांत हे दृश्य सगळ्या लोकांक पळोवपाक मेळ्ळें. ऑगस्ट म्हयन्यांतलो अंदूचो हो सगळ्यांत व्हडलो चंद्र आशिल्लो, जाचो अणभव ह्या चंद्राक पळोवन काल लोकांनी घेतलो. दाबोळे विमानतळ बंद जातलो म्हणून जावपी वादाक गोंयकारांनी भिवपाची गरज ना. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर विधानसभा अधिवेशन सोंपल्या उपरांत केंद्रीय नागरी उड्डाण आनी संरक्षण मंत्र्याची भेट घेतलो आनी गरज पडली जाल्यार प्रधानमंत्र्याची लेगीत भेट घेतलो अशें उतर येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिला. हे सगळे खोटे आनी विचार सुद्दां ना आनी जावपाक शक्यताच ना. दाबोलीम एअरपोर्ट क्लोज जाता ते कित्याक आतां हे अंडरग्राउंड केबलिंग जे पूर्ण पैसे एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान दिल्ले आसा. धनंजय राव आसा ते आनीकूय प्रयत्न करतात, तेजे सगळे ऑफिसर प्रयत्न करतात आनी ट्रॅफिक हिंगा वाडपाचें. आतां थोडे फ्लायट मोपाक गेला पूण त्यो नवीन फ्लायट 23 न्यू डेस्टिनेशन हिंगाच्यो थिंगा व्हरना. हे जे थोडे अशे उलयता आनी पब्लिसिटी करता फॅक्ट दुसरोच आसा. आनी गोंयचे खातीर फॉर द टुरिजम फुटफॉल वॉट वी हॅव वी नीड बोथ द एअरपोर्ट. पण हे सुद्धा वी विल सेटल इट एट रेस्ट फॉर वन्स फॉर ऑल. आफ्टर असेंब्ली इज ओवर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, myself, the tourism minister will go to Delhi, meet the civil aviation minister as well as defense minister. If required, we said we'll meet even the honorable prime minister and to lay this issue at rest once forever. Because प्रत्येक party controversy raise करता, so it affects the people's mind also. Even today, as per convenience, people prefer, all south people prefer Dabolim because it is nearer for them, no? Now, in due course, more flights will come. In fact, you will not find enough slots for flights to land. ही परिस्थिती होपाची आसा. सो कोणाक ती भिवपाची गरज ना हांव सांगता. कित्याक एअरपोर्ट बंद पडटलो. आतां कितें मातशें अप एंड डावन ट्रॅफिकान जाता. आतां आमचे टॅक्सीवाले भिता की तांकां ट्रीप मेळना म्हणून. अरे अप्स एंड डाउन्स आर देर. But one thing, as I said on the floor of the house yesterday, I am repeating again. We have to move to using more and more technology. Technology using simply means you have to use app-based taxi. Any app वचपाक जाय जाल्यार तुमचे ओन app करा, so that we know where you are going, which point you are going, कितले म्हणजे प्रमाणान आमकां आनीकूय गाडी जाय पडटल्यो, तुमचे खूंय यूज जातल्यो, खूंय चड ट्रॅफिक म्हणजे हें आसा लोड आहा थिंगा टॅक्सी असो ऑटोमॅटीक वयतली. कमी आहा थिंगा आतां कितें तें म्हणटा हिंगाच आमी पार्क करता, आमकां स्टँड दिल्ले आहा, कावंटर दिला, हिंगाच सगळ्यांनी येवपाचें अशें जायना. वी हॅव मूव्ड ऑन. टुडे द होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज. वेर इज द क्वेश्चन ऑफ हाफ अ सायज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट गोवा वी आयलँडींग थिंग्स. हें जावपाना, हें जावपाक शक्य ना. वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड. किरलपाल दाबाळ पंचायतीची सरपंच रुक्मिणी गांवकर हाचे आड 6 पंचांनी दाखल केल्लो अविश्वास थाराव 5 विरुद्ध 4 मतांनी संमत जालो. पंचायतीच्या कामकाजा विशीं हेर पंचाक विश्वासात घेयनासतना कामां जाताली देखून 26 जुलयाक 6 पंचांनी तिचे आड अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. आमच्या पंचायतीन 9 पंच आसा. 6 पंचांनी 26 तारखेर BDO ऑफिसान अविश्वास थारावची लेटर दिल्ले. तेन्ना तेजे वयल्यान 2 तारखेक मिटींग घेवचें म्हणून BDO साहेबान आमकां डायरेक्शन दिलें. तो अविश्वास थाराव
चेर चर्चा करपा लागून त्या प्रमाणे आमी पंचायतीन हे केलें नोटीस सर्व केली आनी आयज आमचे ती मिटींग जाली कंडक्ट जाली आनी तातूंत सरपंच आसा श्रीमती रुक्मिणी गांवकर तिजेर अविश्वास थाराव मान्य जालो. त्याच्या अंडर 5 जाणांनी मोशना वीत गेले म्हणजे तेंच्यांनी पास केलो. तातूंत आसा रमाकांत गांवकर, बारकेलो गांवकर, दामोदर बांदेकर, मागीर राजेंद्र वेळीप आनी भानदास गांवकर हेंच्यांनी तो मोशन आसलो तो पारीत केलो, अविश्वास थाराव पारीत केलो. आनी अविश्वास थारावाच्या अगेन्स्ट 4 पंच असले. तातूंत असली रुक्मिणी गांवकर, आमचे उपसरपंच कालिदास गांवकर, संध्या गांवकर आनी सपना गांवकर. म्हणजे हो अविश्वास थाराव 5/4 हेतून पारीत जाला. जे आमी चार्जीस लायल्ले की आमकां विश्वासान घेयना आनी जो पंचायत दरबार आसा तो घरा कडल्यान चलता. सरपंच आमकां म्हयन्या एकूच पावट एवेलेबल जाता. मदीं कसलीय फंक्शन जाल्यार फक्त गव्हर्मेंट फंक्शन जाल्यार येता आनी बाकी दिसांक हांगा केन्ना सरपंच एवेलेबल आसना. आनी जे पब्लीक येता ते सफर जाता, पब्लिकाक त्रास जाता. लोकांचे ग्रिवांसीस आसा, प्रॉब्लेम आसा, उदका प्रॉब्लेम आसा, लायटी प्रॉब्लेम आसा. हे कोणा कडेन मांडटलो जाल्यार हांगा सरपंच एवेलेबल ना. म्हणटा आमी पंच मेंबर हतबल जाता. खंय जर प्रोटोकॉला प्रमाणे जर पंचायतीचें हांगा फंक्शन जाता, पंचायती प्रिमासीस जाता, इवन MLA सुद्दां जर हांगा येता आनी फंक्शन घेता जाल्यार आमकां पंचांक विश्वासान घेनासतना हांगा जाता. आमकां मागीर कळटा फाल्यां जावं त्याच टायमार सकाळीं 9 साडे 9 आमकां कोण तरी भायल्यान कळटा अरे फंक्शन आसा म्हण तुगेलें. म्हणटकीर आमकां फील सामकें वेगळे भशेन जावपाक लागलें. कित्याक लोक आमचे अगेन्स्ट जाता. आमकां लोक विचारता अरे तुजें फंक्शन तुका पंचाक खबर ना म्हणून. मागीर ह्या वेळाचेर आमी कितें करप? कितें इलिगल कंप्लेंट दिल्यो जाल्यार कंप्लेंटीचेर ते कांय एक्शन जायना, ते हांगा जाळून दवरता. सरपंच खुर्चेर बसता, कंप्लेनंट आपयता, ते पंच मेंबर आपयता आनी तुगेलो जो चड आसा तो पावर यूज करता. सगळें डिसिजन तोच घेता. सरपंच फक्त डॉर्मंट बसून रावता. म्हणटकीर हें आमी पंचायत राज एक्टा प्रमाणे हें चलपाचें काय कितें? आमी सरपंचाक काम करपाक लागून एकमतान भोवमतान दिल्लें. आयज 11 म्हयने काडले. 11 म्हयन्या भितर आयज पर्यंत आमी डिमांड केल्लो की म्हयन्याक 2 मिटींग जाता. त्यो 2 मिटींग टायमार जावपा जायो. आयज पर्यंत म्हाका 11 म्हयन्याक 2 मिटींग केन्ना जाली ना. म्हयन्याक एकूच मिटींग जाता आनी ती बीन 17 तारखेक आसल्यार दुसरे म्हयन्याक 24 तारखेक जाता. आफ्टर 1 मंथ जाता. तर लोक हांगा ताटकळत पडटा. लोकांचे NOCs आसता, कितें अर्जंट काम आसता, हें लोकांनी कशें करप? म्हणजे हें प्रशासन आसा तें घरा कडल्यान चलपा न्हू. हांगा प्रशासन आसा तें सरपंचान एनी टायम एवेलेबल आसपा जायो. आनी ताका लागून आमकां विश्वासान घेयना जावं बाकीच्यो गोश्टी आसा त्यो पंचायत राज एक्ट प्रमाणे चलना. म्हणून आमी पंचांनी हें मोशन मूव केलें आनी आतां तें मोशन जें आसा आतां स्पेशल मिटिंगेक आमी 5 मतांनी आमी जिखलेले आसा. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.